चार अपक्ष आणि गोवा फॉरवर्डाच्या तिगांची युती आशिल्ली बीजेपी पणजे एकोडीच विरोधका आड किल्लो लढयता. युती पक्ष आणि अपक्ष पणजे सावन 4 हात पयसूच, थोड्यांनी तर गोंयूच सोडलें. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय म्हणटा पणजे खंय बीजेपीचो गड, तोवूय 10 माया सावन गोंया भायर. They don't need me to campaign. There's presence. Okay. They have a presence. It's a गड मरे तांचो इतल्या वर्सां थंय जिखिल्ले आहा थंय आनी हांगाच्यान साश्टीच्यान येवन आमी गरज कितें and as such we will not be there. I will come. I'm not there from the 10th to maybe the 26th, 27th. What will be your role in the pension? So I've always been on record saying that wherever the BJP has a presence, a network, there will not be our need to actively support the campaign. As coalition partners, we are not opposing them. As such, we are not. By not opposing them, we are supporting them. So in Panjim, we do not have a candidate. That was my consistent stand, and we have not put a candidate. But active participation in the campaign is not possible because I'm not going to be around. सरकारात आशिल्ले अपक्ष मंत्री आमदारूय पणजेचो विशय काडल्यार उलोवंक तयार नात. रोहन खंवटे सध्या गोंया भायर. शिरोड्यात दिपकाक वडोवंक दीस रात एक करपी गोविंद गावडे फोन उबारूंक तयार ना. प्रसाद गांवकाराचोय फोन कडेक. सुभाष वेलिंगकार गोवा सुरक्षा मंचाचो उमेदवार म्हूण वेंचणुकेक देवल्या उपरांत वेंचणुकेची दिशाच बदल्ल्या. बीजेपी राजधानी पणजे राखूंक दीस रात एक करता जाल्यार बाबूश सगळे तिसवाडी काबीज करूंक पेटला. एके वटेन बाबूश, दुसरे वटेन वेलिंगकार. बीजेपीचो सध्या सिंह गेला, गडाचे कितें ते 19 आनी 23 माया. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा सावियो डायस.